आता खबर विस्तारान. बुधवारा महत्वाच्या मुद्द्यांचेर मंत्रिमंडळाची बसका जाली. बसकेन पर्यावरण खात्याचे नाव बदलून पर्यावरण आणि हवामान बदल ह्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. वाळपयच्या पोरण्या भलायकी केंद्रांतल्या पोरणे ओपीडीची इमारत खाशेल्या भुरग्यां खातीर शाळा सुरू करपाक दिवपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी. RDX गोवा खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार. Cabinet's first decision was issued is proposal for the procurement of the land for the construction of the city gas station number 2 and it is in Madkai village, Funda Taluka. GAIL जे आसा पळय न्ही गोवा नॅचरल गॅस प्रायवेट लिमिटेड हांच्या खातीर एक लँड दिवपाचें आशिल्लें विच इज एडवायरिंग 2228 स्क्वेअर मिटर ही मडकय विलेजीन आमी विथ द कन्सेंट ऑफ द फार्मर आमी दिल्या. फायनान्शियली आमचे दे आर पेईंग दॅट कॉस्ट which is 47 lakhs rupees 28,289 ते बेर करता तांकां आमी लँड दिता. इट इज एन सिटी गॅस स्टेशन करपा खातीर. सेकंड डिसिजन चेंज इन द नॉमनक्लेचर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज with the consent with the central government and also the environment climate change. Third decision of the cabinet, it is an old OPD block of the CHC वाळपय जुनी इमारत आसा CHC वाळपयची ते आमी थंयसर ऑलरेडी एका वर्सा खातीर केशव सेवा साधनेक दिल्ले. स्पेशल स्कूल विच इज रन बाय द केशव सेवा साधना फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन. ओके तो फक्त एका वर्सा खातीर दिल्ले ऑलरेडी दिल्ले थंयसर स्कूल चलता. ते जे डिसिजन आसा ते आमी 10 इयर्सा खातीर दिता. परत चेंज करचें न्ही म्हणून ताका 10 इयर्सा खातीर ते स्कूल स्पेशल स्कूल रन ओन्ली टू रन द स्पेशल स्कूल हें चलोवपा खातीर आमी तांकां ते दिता. फोर्थ डिसिजन ऑफ द कॅबिनेट इट इज एन निमोकॉकल कंजक्टिव्ह वॅक्सीन वीच इज एन वीथ द युनिसेफ न्यू वॅक्सीन जी आसा ही आमी इंट्रोड्यूस करता इन लायन वीथ द युनिसेफ आमी आनी इट इज एन ग्लोबल अलायन्स फॉर द वॅक्सिनेशन ह्या प्रोग्रामात इम्युनायझेशन शेड्यूल जे आसा हाज्या अंतर्गत ते इंट्रोड्यूस करता आनी आमी ते ऑलरेडी तांच्या कडल्यानूच परचेस करतले विच इज द कॉस्ट इज 1,21,88,000. ताजो फक्त एकूच म्हणजे कितें जाता मॉर्टेलिटी रेट जो आसा हो कमी करतलो. ते 3 डोसान वॅक्सिनेशन दिलें वता. 2 प्रायमरी वॅक्सिन आनी 1 बुस्टर डोस 6 वीक्स टू 14 वीक्स आनी 9 मंथ्स 6 वीक्स ते 14 वीक्स त्याच्या मध्ये 2 प्रायमरी डोस दिले वता आनी 9 म्हयन्या उपरांत ताजो 9 म्हयन्याचेर ताजो आनी एक डोस दिलो वता. दिस इज द फोर्थ कॅबिनेट डिसिजन. फिफ्थ वन इज एन वी आर गिविंग द एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द वन हाज्या खातीर सिनियर कावन्सील एट मुंबय हायकोर्ट इज एन मिस्टर दोरियस कंबाट ताका ऑलरेडी एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल दिला. आनी सेकंड then decision is the publishing of the book on the ex-chief minister. ताका आमी अतुल गोखले ताका ते करपा खातीर दिल्ले आसा. 19 मार्च पर्यंत ताजेर तो बूक जे आसा हे पब्लीश करतलो. ते कॅबिनेट डिसिजन केल्लें. सातवें डिसिजन आशिल्लें आमी वायब्रंट गोवा ऑलरेडी फंड्स दिल्लो फक्त तेजे हेड्स जे आसले तेजे हेड्स डिसायड जावन आसले ते हेड्स डिसायड करपा खातीर ते डिसिजन आशिल्लें विच इज टेबल एजेंडा थर्ड आशिल्लो. 4 आनी 3 7 डिसिजन आशिल्ले कॅबिनेटाचे.